कॅबिनेट डिसिजन किती आणली मागचे सांगतात. आज एक कॅबिनेटान मरे प्रपोजल आयलो आमचो बारगड मतदारसंघाचो. तुझे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आहा त्याने एक प्रोजेक्ट पास केलो. त्या प्रोजेक्टा भितर कसिनो, एंटरटेनमेंट झोन असे काही काही आयटम आसात आणि ते त्रासदायक आसात आमच्या मतदारसंघात. ताका विरोध आसा आमच्या मतदारसंघात. आता इन्व्हेस्टमेंट बोर्डान जे पास केला ते कॅबिनेटान आयले. दुसरें जाता कितें, इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड जेन्ना अशी मान्यता दिता आनी डायरेक्ट काम चालू करता कॅबिनेटान पास करून, पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेयना, ग्राम सभाक कॉन्फिडन्सान घेयना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना आनी असले हाडून ते मतदारसंघाच्या माथ्यार मारप. जेन्ना लोकांक कळ्ळें थंय कजिनो जाता म्हणून लोकांनी विरोध केलो. लोक रस्त्यार आयले, उपाशी रावन भूक हडताल केली, पण कोणेच जाग घेवना. आनी जेन्ना हे इन्व्हेस्टमेंट बोर्डा भितर जेन्ना हो प्रश्न आयलो, हांवें सीएमाक फोन करून सांगलें की असले कसिनोक म्हाज्या मतदारसंघात परमिशन दिवं नाका. तरी पासून हे पास केलें आनी आज हे कॅबिनेटान आयलें. आनी कॅबिनेटान जे येता अजेंडा येता तेंचो तो अकस्मात येता बसल्या उपरांत. एक दीस पयलीं येयना, आयल्या उपरांत तें दिसलें म्हाका. हांवें ताका ठाम विरोध केला. कारण हे तुवें कोणा विचारून हें घेतलेलें आहा. इन्व्हेस्टमेंट बोर्डान जे पास केला तुजें हें तुमी पंचायतीक घेवना, ग्रामसभेक कॉन्फिडन्सान घेवना, डायरेक्ट तुमी कॅबिनेटान घातला आनी पास करता आनी तेका करपा लायता. म्हाजो हेजेर विरोध आहा. आमच्या लोकांक हें नाका असले प्रोजेक्ट. कसिनो बिसिनो असलेले हें बंद उडयतलो तूं. आनी तूं गोंय हें पाड घालपाक आयला. थंय आनी कितलेशे प्रोजेक्ट आहा. 5 स्टार हॉटेल ना थंय पेडणे तालुक्यान बांदले आहा, प्लस एअरपोर्टाचेर येवपाचे आहा. हो तुगेलो कोण, हो मोदी कोण हाडला तो कोण हो? आनी हेजेर आमच्या लोकांचो सारको विरोध आहा. आनी हो प्रोजेक्ट असलो येतालो आमी परते आंदोलन चालू करता. कोणी हाडपा सोडले? कोण हाडटा? हो कॅबिनेटा एप्रूव्ह जावना, डिफर जालो. आवाज जाल्या उपरांत हो डिफर. कोण हाडपा सोदता म्हणजे हो सीएम हाडपा पळयता. तोच तेजो इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाचो अध्यक्ष तोच आहा. टेबल आयटम आयिल्लो. टेबल आयटम तेजेर आमी तेका विरोध केलो. सीएमने तुमकां कन्सिडर करूंक ना तेन्ना? कितें सीएमान कन्सिडर करूंक ना म्हणटा तुमकां हाडटना? ना, कांयच सांगू ना. डायरेक्ट हाडटात आनी दवरतात टेबलाचेर. ते एकाय सांगलें सीएसा, तुमी डायरेक्ट हाडटा आनी घालता आनी मागीर आनी वाचता खंयचे खंयचे. आमकां स्टडी करपा नाका, पळोवपा नाका. आनी हो म्हाज्या मतदारसंघाचो इंट्रस्ट म्हणजे म्हाजो इंट्रस्ट म्हणून ताका विरोध केला. आनी ताणें रोखडें सांग मागीर आपूण डिफर. पयलीं तो खूब हो पास करपाक खूब ताणें डिस्कस केलें. सीएमान हांवें आयकून घेवना. ना तूं उलयता, दुसरो मंत्री उलय म्हूण सांग म्हणलें सगळ्या मंत्र्यांक. हेजेर कितें आहा तें तेंचेय पळोवन दी. पण एकटोय मंत्री उलोवं ना हेजेर. मागीर तेणें तो डिफर केलो. म्हणजे जे मंत्री आहात ते गोंय सांबाळपी लोक आहात. आनी तेकाय सांगलां मुख्यमंत्री तूं गोंय पाड घाल नाका. तूं बहुजन समाजाचो लिडर म्हणटा, असले प्रोजेक्ट तूं हाडनाका जे लोकांक नाका ते. तूं घे विश्वासान मतदारसंघाच्या लोकांक आनी वच फुडें. मागीर तेणें तो डिफर केलो. सीएमाक गोंयचो इंट्रस्ट ना असो दिसता. ना हे हाडपाचें न्ही. आमकां कॉन्फिडन्सान म्हाज्या मतदारसंघान कित्याक कॉन्फिडन्सान घेवना हेणें. सगळे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे डिसिजन कॅबिनेटीक येतात. हांवें पळोवना. होच आयला. होच आयला. हो आयला. इतले वर्सां तुमी बाकीचे आमी तेन्ना तितलें आमचें लक्ष ना. हो म्हाज्या मतदारसंघाचो म्हणून म्हाका इंट्रस्ट जालो. कारण लोक विरोध आहा. लोकांनी म्हाका क्वेश्चन केलो, बाबू तूं कित्याक येना काय म्हणून. काही लोकांनी म्हणलें बाबूनूच हाडलो म्हणून. हे म्हाजे आरोप जाले थंय. ना पूण हांव कितें म्हणटा, अशे बाकीचे गोंयचे बाकीचे असेंब्लीचे येता आनी बाकीचे गांवांतले येता तेन्ना तुमी कोण एकठांय उलयना? ते तेंच्यान जे जे मतदारसंघाचे आमदार आहा तेंच्यानी उलोवपा जाय न्ही. तांणी उलोवपाक. म्हाजो हो इंट्रस्ट आहा म्हणून हांव काडला. तुमी उलयले ओके, पूण बाकीचे एज अ मिनिस्टर तुमी गोवा खातीर आहा. हय, पूण बाकीचे कोणें हाडून दिला हांव काडपी. तुमच्या मिडियांनी सुद्दां म्हाका केन्नाय समज सांगीत अशें कितें आहा हांव काडटा. आवाज करता तूं 100%. एंटरटेनमेंट पार्क जाता त्याच्या खातीर रोजगार निर्मिती जातली न्हू पेडण्यान. रोजगार निर्मिती करपाक आमी खुबशे प्रोजेक्ट हाडल्यात थंय मतदारसंघात. खंयच्याच गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करूं ना.
मतदारसंघ फुडें सरला आनी प्रोजेक्ट काडलेले आहा नाल्यार तूं म्हाका 40 मतदारसंघा भितर दाखय खंय प्रोजेक्ट आहात प्रोजेक्ट आसा ताला म्हाज्या मतदारसंघात पेडणे जो एअरपोर्ट येता आयुष्य हॉस्पिटल येता क्रिकेट स्टेडियम येता 35,000 सिटींग कॅपॅसिटीचो कितलोसो एम्प्लॉयमेंट तयार जातलो आमकां ती झुंज करपाची ना आनी हे कोणें हाडला आमी हाडला आमच्या मतदारसंघात जे रस्त्यार येवन पण स्टेडियमाचो जो हिस्सो आसा कितले वर्सांसून चालू अरे आसा तो? स्टेडियमाचो Still he has not started. हांवच मुवमेंट करपी न्ही म्हणून इतलो पयस पावलो न्ही आज लास्ट स्टेज आहा 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमी दिला तेका एका जिसेक आतां फावंडेशन घालपाचें आहा रस्तो मदलो जावपाचो आहा तेज्या फुड्यान पडलेली आहा सीएमा फुड्यान आनी ताणें करता म्हणून सांगल्या सो आतां तेजें फावंडेशन आहा आयुष्य हॉस्पिटल जालें तयार जावपा लागलें तेका लाखांनी स्क्वेअर मिटर आमी दिल्ल्या आनी हे सगळे एक्वायर कोणी केल्यात बाबू आसगांवकारान लोकांचे सहकार घेवन सपोर्ट घेवन कित्याक आतां तुमी लोकांक प्रचाराच्या दाराक भोंवता तेन्ना ते पयलीं नोकरीचो विचारपाक चालू केला हां जॉबचो मेजर प्रश्न आहा आनी जॉब गोंया भितर म्हाजोच मतदारसंघ दिवंक शकता दुसरो न्ही कारण हे प्रोजेक्ट जे आहा ते म्हाज्या मतदारसंघान आहा वयर तेणें अनाउन्स केले 10,000 जॉब आमकां गोंयान घेतलो म्हणून कोणें सीएमान ह्या चीफ मिनिस्टर हांवें केल्लो हे तुमी जाणात मरे रातचे 2:30 उठून आमी हांगा चीफ मिनिस्टर केल्यात रातचे उठून म्हणून हे गव्हर्नमेंट टिकलें आमी आयल्या उपरांत दुसरे आयले तेणें अनाउन्स केलें 10,000 नोकरी दिल्या हांवें म्हणलें म्हाका कितल्यो दितल्यो आमच्या मतदारसंघान आमचे मतदारसंघाचे भुरगे कशे वयर सरतले आमचे मतदारसंघाचे भुरगे अख्ख्या गोंया भितर कॉम्पिटिशनाक उबो रावलो कसो मुखार सरतलो आनी सिलेक्ट जातलो 10,000 सर कितले मेळ्ळा आजपर्यंत टोटल आयज तेंच सांगता मरे हांव ते उलोवपा दी मरे म्हाका कितले सिलेक्ट जातले सांग म्हणून तेणें म्हाका सांगलें हर एक डिपार्टमेंटाचे एप्लिकेशन आहात कॉल आयल्यात ते आपल्या कडेन धाडून दी म्हणून कोणें सांगलें सीएमान आमी सगळीं कॉलां थंय धाडून दिल्या सगळीं तेजे भितरले नोकऱ्यो आमकां कितल्यो दिल्यो हें ताणें सांगचें त्या पेडणेकारांक आमच्या सांगचें खंयच्या डिपार्टमेंटान कितल्यो नोकरी दिल्यो ते ताणें सांगचें कारण तो जबाबदार मनीस तेणें म्हाका सांगलें आनी तेज्या कडेन हक्कान हांवें मागलें कारण तेका चीफ मिनिस्टरान केलो भाऊ तू इतकी आता वर्ष आली बहुजन समाज सरकार मंडळ आता किती आली आयज कोत्र सो दिसता तो कोत्र बापरे, हांव कोत्र असो दिसना हांव जें सत्य परिस्थिती आसा ती सांगता नाही याच्या पयलीं नासली पण आता प्रवीण आल्लेकर बीजेपीन येता म्हणून ना तेज्यान म्हाका पडून वचना ते आनी म्हाका जॉईन करनाका तिकेट दिना म्हटलं तो म्हाका बाबू आसगांवकाराची तिकेट म्हण ती मतदारसंघ 4 फाटी निवडून आयलो हांव कोणाची उपकाराची गरज ना म्हाका जेन्ना जेन्ना म्हाजो विजय जाला तो लोकांनी दिला म्हाजो मतदारसंघ देव म्हाजे त्यांच्या आशिर्वादानच आज इतलो पर्यंत पावला हांव कोणा कडेन केन्ना भीक मागल्या सांगची खंयच्या हेज्या आमच्या पार्टीन पेडण्याचे तुमका- एमजीपी मंडळ तुमका दिसता आहे. BJP तुम्ही इग्नोर परत करता येता म्हणटा. जाल्यार स्वागत म्हटला तुमचे कितें एमजीपीचे मंडळ जे आहा पेडण्याचे तुम्ही परत जर येता जाल्यार स्वागत आसा म्हटलं कोणें म्हटलें एमजीपी जाय देव बरें करूं तांकां ते उलयले वयतले का? जे उलयले. उलयल्या पळय ते तुमचे अरे जे म्हाज्या कार्याबद्दल उलयले न्ही ते तुमच्याकडे उलयले हांव सगळ्यांक घेवन मतदारसंघ फुडें गेल्लो आहा म्हणजे तुमका पण पार्टी तुमच्याकडे घालना. उलयले. अरे बाबा हांव ज्या मतदारसंघान हांवें काम केलां तें काम अख्ख्या गोंयांक खबर आहा म्हाजो मतदारसंघ कसो आसलो तो जाणा ज्या मतदारसंघान हांवें पावल घातले थंय लायट नसलेली उदक नसलेले रस्ते नसलेले ही परिस्थिती ट्रान्सपोर्ट नसलेलो एक भुरगो शिकपाक जाय पेडण्यांतल्यान भायर वचपाक जाय जाल्यार चलत वचपाक पडटालें 10 किलोमिटर आनी मागीर खंय तरी गाडयो मेळटाल्यो हांव जेन्ना त्या मतदारसंघान आयला ह्यो सगळ्यो गोश्टी फॅसिलिटीज हांवें पावयल्या उदक पावयलें लायट पावयले रस्ते पावयले एज्युकेशना भितर एज्युकेशन वाडपाक जाय म्हणून ट्रान्सपोर्ट सगळे कडेन पावयलो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले चांदेल प्रोजेक्ट हाडलो उदकाचो मांद्रे हाडला
उदकाचो प्रोजेक्ट चांदेल हाडलो. चांदेल प्रोजेक्ट हाडलो म्हूण जायना. हर एक घरापर्यंत पायपलायन पावयली. हर एक घरान फुकट नळ दिलो, संडास दिलो, रस्ते फुटपाथ घरांनी पावयलो. तिळारी प्रोजेक्ट हाडलो, शेतकरी कामा खातीर लोकांक मुखार हाडले शेत. आनी हे करत करत फूल मतदारसंघ डेव्हलपमेंटान फुडें गेलो. खंय हांव कमी आहा. सर बीजेपी तुमकां सायडलायन करता तेन्ना आज जेटीचे इनॉग्रेशन जातलें ना म्हाका इन्विटेशन आसलेलें. म्हाका आपयलोलो पण म्हाका टायम मेळूं ना. कॅबिनेटाक हांव आयलो. तो भायले भायर थंय गेलो. कॅबिनेटाक हांव आयलो आनी म्हाजो विशय आसलेलो. कॉन्फिडंट आसा बीजेपी तिकीट दिता तुमकां एक मिनिट. सर बीजेपी दुसरें तुका सांगता हांव की आमी हो डेव्हलपमेंट विकास आमी पावयलोच. एक पंचायतीन 2 ब्रिज केले. पिणवजरी ब्रिज, थर्मास ब्रिज, कनेक्टिंग रस्ते सगळे कडेन केले आमी. जे पयस पडटाले ते हर एक पंचायती भितरल्यान कनेक्टिंग रस्ते केले. शेमेच्या आडवण, नानाची पाणी, मडकय, झाडाची वाडी, हळण, इब्राहिमपूर, ते सायडीन हिदूस, ते सायडीन पत्रादेवी भितरल्यान लंगारबाग असे रोड इतके सगळे जॉब केले सीएमचे राज दुखावता कित्याक काय म्हणटा कोणाक हांव दुखवता. तू आता सीएमचे आता फोक काडटा पळय. हांव फोक काडना. फोक खंय काडटा तो. तेका हांव सांगला की हांवें चीफ मिनिस्टर केला. हे तुमकां खबर आहा मरे काय ना म्हणटात तुमी. म्हणून म्हाजो हक्क आहा काय ना म्हाज्या मतदारसंघाक नोकरी मागपाचो. तेणे सांगचें आमच्या मतदारसंघान इतले आपूण दिले म्हणून. हांव खूश तेजेर. ताणें तुका डेप्युटी सीएम केलो न्हू. कोणी केलो. ताणें न्हू कितें बेश्टो केलो. सीएम तेका चीफ मिनिस्टर केलो न्ही रे. पहिली आपलं पत्तो. आनी पयलो हांव मंत्रीच आहा. पयलीं हा तेच खातें म्हाज्या कडेन. दुसरे खातें दिवना म्हाका. बरें डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावन तुवें कितें दिलें लोकांक. अरे म्हाका सोड, म्हाज्या मतदारसंघान कितें केलें म्हाजें सोड. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर म्हणून खोको काडून दिलो. कितें आहा. का खाली खुर्ची दिली. त्याचो फायदो जावपा जाय न्ही लोकांक. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आज लोक येता म्हाजे कडेन, बाबू तूं डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आपल्या नोकरी केन्ना दिता ती सांग म्हणटा. हांव दिवं शकता. हांव दिवं शकता. ती दिवप कोणें. म्हाका तेजे बद्दल कांय ना. तेणें एकच असले हाडपाचें न्ही. आनी एक बीजेपी तुमकां तिकीट दिता ह्या टायमार कितें दिसता ना तुमकां. तें हांव तेजेर हांव ना, वचना. पण तुमकां कितें दिसता सर. म्हाका अजून दिसता ते म्हाजो विचार करतले. सद्या विचार करना. तुमका पार्टीन सांगला. अरे हा इंडिपेंडंट उमेदवार ना अजूनही कांय ठरू ना. ते तेंचेर म्हाजो विश्वास आहा अजूनही. तुमका पार्टीन सांगला कितें मडगांव राव म्हणून. ते तेंचे खूब ते अजून कांय उलयना. ना बाई, जे proof ना तेजेर कांय उलयना. सांगला तुमका. पण म्हाजें इतलेंच आहा की तेंच्यांनी अजून म्हाका सरळ कांय सांगूंक ना. सरळ कांय सांगूंक ना. तुमी जाणा आसतले आतां आमच्या हेजे भितर बीजेपीन तो प्रवीण आल्लेकर केला. तेजो प्रवेश आहा. आमी वेलकम केला. आतां हो प्रवीण आल्लेकर म्हणटा कोण. पेडणेचो. तानावडेक सोडून वचून विचारात तो कोण तो. तेजो बापय चरस विकपी हे म्हाका तानावडेन सांगपी. सांग म्हणून पेडणेकरांक तसल्या मनशाक लागीं करनाका म्हणून. तो ड्रग्स विकपी आनी आज तो बीजेपीन वयता. अशे कितले जाणां घेतले ते बीजेपी म्हणटे सागर न्ही रे. दर्यो तेजेर हांव कसो विरोध उलयतलो. बीजेपी नेल्या उपरांत क्लीन जातलो. हा कितें बीजेपी नेल्या उपरांत क्लीन जातलो. म्हाका खबर ना. ते तानावडेक विचार. निवळ जातलो काम. तानावडेक विचार. तुम्ही वेलकम करता तेका. जेन्ना बीजेपी पार्टी येवपाची न्ही अजून. आमी पार्टी सोडल्या. कोणी येता तेका आमी वेलकम करता. तेंच्यांनी तेका शुद्ध केलो न्ही म्हणून हांव वेलकम करता तेजें. कॅरेक्टर सर्टिफिकेट सर तुम्ही देता. आमी दिनात. तो दिता प्रेसिडेंट. नाल्यार तेणें म्हाका कित्याक सांगपाचें. तेणें सांगून दी ना सांगूकूच ना म्हणून बाबूक. अरे म्हाका अख्ख्या मतदारसंघान तूं सांगना कित्याक काय म्हणटा. तेजी हिस्ट्री काडा न्ही. ताचो बापूय कितें करतालो तो. कशे गांजाचे पुढे विकतालो तो. तो जॉईन जाता तो कंडिशनल काय अनकंडिशनल. तें म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका कितें हांवें बीजेपी वाडयली. तुमकां सांगला तो. तुका आपयला म्हाका जेन्ना बीजेपीन घेतलो 2.5 वर्सां पयलीं ही बीजेपी पार्टी हांवें वाडयली. म्हाज्या मतदारसंघान सगळे कडेन पावयली.
बीजेपी सांगता ते आम्ही काम केलं आणि बीजेपी सांगता तशें आम्ही वागलेले आहात आणि बीजेपी फुडें येयल्ली आहा. हांव खंय चुकला या हांवें कितें तेंचें वायट केलां तेंच्यांनी सांगचें गोंयकारांक. आम्ही प्रामाणीक काम केला जशें तुजें सरकार केला फुडें व्हरपाचें काम हांवें केलां. हांव गोंयांत सगळ्यांक सांगतालो हो बहुजन समाजाचो लिडर म्हणून हेका फुडें व्हरा म्हणून. आता कितें सांगता व्हरपाचो फुडें? आतां हांव कांय उलयना तेजेर. आतां तुका उलयता तें हांव उलयलें न्ही कितें चल्लां तें. पूण तो न्ही नाही, हे दिसना सोडून तुका बहुजन म्हणटा, समाजाचो हो लिडर issue हो issue कसो सोडून दिसना तुका तो? ना हो इश्यू हे पयलीं करून दी न्ही. तेन्ना तो म्हणटलो तो बहुजन समाजाचो लिडर म्हणून, बहुजन समाजाची कळकळा म्हणून. हे दिवन दी नोकऱ्यो सगळ्यांक. ते 10,000 तुमकां कितले मेळ्ळा? कांय ना अजून म्हाका. झिरो आहा तेजे भितर. खाली एक कितें दिली म्हणून जाली, 2-3 नोकरी दिली जाला. तेणें सांगचें. प्रत्येक आमदाराक हा. कितले मेळ्ळे? आतां पळया न्ही कांय तें म्हाका कांयच खबर ना. तेणें म्हटलेलें आपूण घेतलो सगळें आनी आपूण डिस्ट्रिब्यूट करतलो. 10,000 क्रॉस जालो म्हणटा. हय म्हूण तेणें डिस्ट्रिब्यूट कितले केले तें सांगचें. कोणा वाटून हय. पुलिसय आमी केल्ले करतलो म्हूण सांगलें ताणें. दिवन दी पुलीस कितले दिता ते. म्हाका एक सांग, हो हे कॅबिनेट प्रमोशन बोर्ड आनी केन्ना एप्रूव्ह केल्लो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड? तारीख केन्ना? आज कॅबिनेट आयला तेन्ना पळयला. ताच्या पयलीं एप्रूव्ह केल्लो तेन्ना तुमच्या लक्षांत नासलें हें? ना तेन्ना हांवें ताका सांगलें, म्हाका कोणें तरी सांगलें तें. हां. हो 3 तारखे दिसता म्हाका एप्रूव्ह. 3/9/2020. सप्टेंबराक? हय. मग ताच्या आज 3 महिने पर्यंत हय. काय? मागीर कांय ना खबर. आनी जेन्ना म्हाका लोकांनी सांगलें हो प्रमोशन बोर्ड आयला तेन्ना हांवें ताका फोन करून सांगलें हे घेवं नाका असलें ठराव. मागीर तेन्ना आयकूना. उबे रावलो. मागीर बहुजन समाज कसलो उरला. ना ताच्या फाटल्यान पासून म्हणटा बहुजन समाजाचोच म्हणटाले. खंय मागीर ना मागीर तेजेवर आमी ना बंद जाले तुमी? बंद जाले. आता बंद. भेटण्यात ताका खूप आता ना तुमी तेज्या वांगडा ना. कोण ना आमचो न्ही रे चीफ ना, मिनिस्टर. तशें न्ही बाबू. बहुजन समाजाचं म्हणून बहुजन समाजाचे हित पळयतालो तेन्ना बहुजन समाजाचो म्हणटालो न्ही हांव. तुम्ही ताणें हित पळोवपाक फोन जाय. करून सांगले पळय तेन्ना ताजें हें कितें आशिल्लें रिएक्शन? ताणें कांय उलोवं ना. फोन दवरलो. फोन दवरलो. करपाचें. कारण हे जे हा पळय हे लोकांक नाका ह्यो गोश्टी ते करप न्ही म्हणून आज तेणें तें डिफर केलें न्ही. आज आवाज केला नाल्यार हांव भायर सरतालो कॅबिनेटांतल्यान. आनी जावपाचें पण कॅबिनेट? आतां तें खबर ना. सर. हा तशें नाही येवचें ना ते. येवचोच ना. आयल्यार आमी ओगी रावचे ना आमी रस्त्यार वयतले. सर गोवा में कोविड केसेस कॅम्पेन बढ़ चालू रहे केला हैं. सर. हा कॅम्पेन कितें कॅम्पेन प्रचार चालू केला का? कोणें तुम्ही सर. आतां करतलो मरे. इलेक्शना वयतले न्ही आमी. हा सर गोवा में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको क्या कहना है सर इसके लिए? कोविड अब सबने अपना अपना केयर लेना चाहिए. तुम लोग भी लेना चाहिए. और कोडिला करके एक अरे अभी अभी चीफ मिनिस्टर अनाउंस करेगा ना. नहीं वो कोडिला करके वेसल है उसमें 2000 पैसेंजर्स अंदर है एमपीटी के बाहर. आपको क्या कहना है सर इसके ऊपर और क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट? अरे ऑलरेडी गाइडलाइंस हम लोग ऑलरेडी पब्लिश किया है ना. हाँ. कौन कौन आना चाहिए कौन कौन नहीं आना चाहिए. बाबा अभी 1-2 वैक्सीन कौन लिया है वो अलाउड है. जिसने एक लिया उसको अलाउड नहीं है. अभी अभी कर्फ्यू लग जाएंगी कुछ दिन में. कर्फ्यू करना पसंद फाले पर लेकिन सर वो 2000 अरे ये क्वेश्चन मेरा नहीं है. वो पूछो ना उसको सीएम को. आपके टूरिस्ट टूरिज्म के लिए हम लोगों ने बहुत केयर लिया हुआ है. टूरिज्म का हमने पहला ही बोला ना 2 वैक्सीन लेके अंदर आना. जो 2 वैक्सीन लेगा उसको अलाउड है. एयरपोर्ट पे भी हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली पकड़ा हुआ है. मालूम पड़ा. अभी कुछ प्रमाणे अभी क्या होएगा कि टूरिज्म को थोड़ा मार बैठेगा ही. जब हम लोगों ने ये गाइडलाइंस दिया है कर्फ्यू लगाया तो कोई ज़्यादा करके लोग आएंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है. तो 11 बजे तक रेस्टोरेंट तो खुला रहना ही चाहिए. नहीं तो रेस्टोरेंट सब हमारा वापस इकोनॉमी डाउन हो जाएगी. तो इसके लिए हमारा आज डिस्कशन हुआ है. मुझे दिखता है पूरा क्लियर बात आप सीएम से ले लो. जॉब आतां प्रोसेस चालू आहा ते कोडा पयलीं जातले म्हणटा तूं हांकां मेळटले तिथं म्हटलें ताणें 10,000 जॉब जातले म्हणटा तुमी. म्हाका कितले दितलो मतदारसंघात. तें पयलीं मेन आहा न्ही आमचे एक्सायजान लोक आहा लेबरान लोक आहा सगळे कडेन आमचे सगळे जी आयल्यात म्हाका ती दिल्या. नंबर कितलो आहा तो खंय मेळटलो पण ऑलरेडी दिल्ले आहा ते. सर 2000 लोग कोडिला वेसल पर फंसे हुए हैं सर. कैसा देख रहे हैं सर? अरे सब सीरियस देख रहे हैं हम लोग. कोविड किसको नहीं होना चाहिए इसका हम लोग केयर ले रहे हैं. नहीं होना चाहिए आपका भी सजेशन लाओ वो भी डाल देंगे. तो कब तक ये लोगों को नीचे करेंगे लैंड पर लाओगे सर? अरे अभी वो मैं बोल सकता हूँ.
31st के दिन काफी डेल्टा- टुरिस्ट आए थे, काफी टुरिस्ट आए थे. कोकणी चांगलं किती सर दिवसापासून? बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, फ्लोट किया था न्यू ईयर नाइट पर. अभी क्या कैसा देख रहे थे? अरे अभी हम लोग को केयर लेना पड़ा ना, अभी सब बढ़ गया है. ये ज्यादा से ज्यादा लोग गोवा में आने के लिए किसने इसके लिए काम किया? बात करो, किसने ज्यादा इसके अंदर काम किया? सरकार ने किया. कौन सरकार? आपने किया. हाँ, अरे ये गोवा में टूरिस्ट 1,25,00,000 बरस को आके गया. ये तीन दिनों में 1 करोड़ आके गए. नहीं, पहले की बात बोल रहा हूँ, नहीं, बाद में कोविड तो कम हुआ ना. पहला कितना आता था? हम लोगों ने जो प्रमोशन, जो अभी हम लोगों ने जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन हमने बनाया, गोवा ने पूरा वर्ल्ड में हम लोगों ने गोवा टॉप लेवल पे लाया. तो लोग जितना भी है वो गोवा में आने के लिए देखता है. तो उनका केयर लेना, उनका सिक्योरिटी, उनको सब बाजू में देखना हमारा फर्ज है क्या नहीं? तो इसके लिए हम लोगों ने आज इसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस ऑलरेडी दी हुई है. आप सेम से बात करो, आपको मिल जाएगा पूरा. केरला में कैसीनो का जो कैसीनो आ रहा था वो डिफर हो गया, क्या एग्जैक्टली हुआ था? अरे अभी बोला ना. आप हिंदी में बोलिए ना. अरे ये लोग बोलेंगे आप हिंदी में बोलिए ना. हिंदी किधर? ये बोला हिंदी में चाहिए था. बोला एक टाइम बोला ये बोले तो डिफर सुन होत लेगा. होतं तर बोलिए सर. राजन कोरगावकर प्रचार मध्ये चालू होता किती पैसे अरे मतदारसंघात तू किती म्हणतो, मतदारसंघात काम कोणी केलं ते तू मानता मरे? मग हे तुमका पार्टीत जे मतदारसंघात काम केला त्याका लोक आशीर्वाद दितलो, ते आमचे देव, ते आमचे लोक हात पण हे पार्टी सगळे किसलं तुम्ही पार्टी केला ते? म्हणता. तुम्ही केलं ते कोण पार्टी आयलो कोण केलं हे माग कितें बाबू तुम्ही केलं ते पार्टी दिसना दिसना. ते तुम्ही विचारा त्याका. हांव कितें विचारतलो की पार्टी स्ट्रॉंग हांवें केली, त्या पार्टीचो चीफ मिनिस्टर हांवें केलो आनी तांकां कितें विचारतलो हांव? तर तुमका दिसना की बीजेपीन तुमका यूज केला करून? हें तुमी सांगा. तुमका हें जे केला पळय, हांव कितें सांगला, हांव खंय कमी आहा, हांव खंय चुकला, हांवें कितें वायट केला तेंच्यांनी सांगचें. म्हणून बाबूक आमी असो कुशीन दवरलो म्हणून. सर पहले डिफर किया है कैबिनेट में, थोड़ा बोलिए सर. नाही नाही, बोलेंगे आप. सर हिंदी में बोला. तुम्हाला टुरिझम मातसो हिट जाला म्हणून चार्टराचे परिणाम जातलो चार्टरला 100% जातलो. लोक भितले न्ही. सर, मागच्या इतले गोव्यात नंबर देवला आता फोटो मारपा अजून हांवें पळोवना. आता मातसो फोटो मारपा दे ना. ते आसा जास्त ते. तू बरी कोंकणी जाणा, हिंदी कित्याक उलयता तू? त्याला नॅशनल काय रे एखादी आमचं पणजे झाले. पणजे